हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा. कशी झाली तुमची चवथ? ज्यांच्या कोणाच्या घरात अजून चवथ आसा पळय ती तर खुश हॅप्पी आसतलीच. ज्यांचा कोणाचा माझ्या भशेन 1.5 दिसाचा गणपतीचं विसर्जन जाला त्यांना विचारता कशी आसा तुम्ही. मातशें अशें चवथ बी जाली, विसर्जन बी केलें म्हणटकीर मातशें ऑड दिसता न्ही. काल फूल डे म्हाजो तसोच गेलो. म्हळ्यार अशें इतली तयारी केली, म्हळ्यार इतलें सगळें केल्लें, म्हयनोभर लागून आनी 2 दिसान देव येयला आनी गेला म्हळ्यार मातशें ऑड अशें फील जाता आनी मनाक खंय तरी कितें अशें खाल्ल्या भशेन जाता. सो काल म्हाका बी फूल डे तशेंच जालें. तर आयज आसा 4th डे चवथीचो. आमगेर तर ना चवथ, पावयलें विसर्जन केलें. बट आयज आसा आमच्या नेबरागेर, काल तुमकां सांगलें पयलू त्याच प्रमाणे नेबरागेर आयज आसा सत्यनारायणाची पुजा. सो आता सकाळची ती 8:30 जाल्या. तर हांवें घरातली थोडीशी कामां करून घेतली, निवळ बिवळ करपाचें, सान बीन मारले, न्हालें बीन आनी रेडी जाल्या आतां तेंगेर वचपाक. सो तिणें म्हाका सांगलें मातशें बेगीन यो, कणीक करपाक जाय म्हणून. सो ताकाच लागून न्हावन रेडी जाल्या. 10 सुमार भट येतलो तेंगेर. सो मागीर येवन हांव परत साडी बीन आसता, आतां जस्ट काम करपाचें न्ही, घामान सगळें हें जाता न्ही म्हणून असंच बेश्टें नॉर्मल घरा कडेन कशें आसता तशेंच न्हावन धुवन रेडी जालां. ब्रेकफास्ट बी कांय करूना अजून. सो मातशें कणीक करून येतलें आनी मागीर हांगासर येवन ब्रेकफास्ट आसा पळय तो रेडी करतलें. सो ताकाच लागून मातशी गडबड जी आसा पळय ती चालू आसा सकाळ फुडें. तिका हांवें म्हटलेलें 8 8:30 म्हळ्यार येता अशें म्हणून, पण 8:30 जाली हांगाच आतां. सो तेंगेर न्ही मातशें शूट करता, आतां रांदता तें बीन न्हू, पुजेचें मातशें शूट करतलें. सद्याक आतां वचून न्ही तेंगेर मातशें हेल्प करून येता, कणीक इल्लो करता आनी जेवणाक मातशें हेल्प करता आनी मागीर येता एक 9 9:30 10 सुमार बीन घरा कडेन. आनी तेन्ना मागीर तुमकां रिटर्न मेळटा. हां ओके. सो आतां न्ही मातशी गडबड आसा हेकाच लागून की वचपाक जाय न्ही. मातसो एकदां कणीक केलो म्हणटकीर भट कितल्यांकूय येवन टेन्शन ना न्ही अशें म्हणून. सो चलात तर तेंगेर वचून येता आनी मेळटा तुमकां. नैवेद्यं नमस्यामि उत्तराभूषणं नमस्यामि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं नमस्यामि मुखवासार्थे गुटिबलतां मूलं सुवर्णपुष्पार्थे दक्षिणां समर्पयामि. दनपारची न्ही 12:15 जाली आनी हांव तेंगेर सावन मातशें न्ही पटपटीत रेडी जालें. असली गरमी जाता हांगा, वत कडक आसा भायर, सो गरमी भरपूर जाता. तशेंच न्ही येवन थंयच्यान भटमाम येयल्लो, पुजा बी सगळी कंप्लीट जाली आनी सगळी पुजा बी कंप्लीट जातकीर हांव घरा कडेन येयलें. आनी आतां तितून गडबडीन न्ही साडी न्हेसलां. एक्चुली साडी न्ही दुसरी काडलेली हांवें चवथीक 2-3 साडयो रेडी केल्ल्यो नव्यो. सो तितूंतलीच एक साडी काडलेली. सो मागीर नेबराक तेंगेर एक हांगा फस्टच घरान देव आसा 5 दिसाचो 7 दिसाचो. हांव तेंगेर बी पांय पडटलें अशें म्हणून, पण गरमेक पयलो न्ही ती हांवें साडी न्हेसपाक जायना नवी अशें म्हणून हीच साडी न्हेसला. ही तुमी म्हाजी साडी पयल्या आसतली, गवळादेवी गेल्ले पळय जात्रेक तेन्ना फर्स्ट टायम न्हेसलें न्ही आनी आतां ही सेकंड टायम न्हेसला. पॉसिबल जाल्यार फोटो काडटा आनी दाखयता तुमकां. आनी तुमच्या खातीर हे थोडोसो हांवें क्लिप जो आसा पळय पुजेचो शूट केल्लो, आतां कशें करपाक मेळटा तशें पळयता. लोक खूब आसलो की ना मागीर व्हिडियोज बी करपाक मेळना न्ही, फोटो बी एक ओके जाता बट व्हिडियो सामको करपाक मेळना. ए यो रे, म्हाज्या चड भायर सरपाक हेका टायम लागता. कितलो वेळ जालो भायर सरता. हांव साडी न्हेसलें तरी खंय. सो न्हेसलां गडबडीन साडी, कशी जाल्यार खबर ना. सो बंद करता घर आनी वता हांगाच पळय आतां नेबराचें घर जें दिसता तें. सो तेंगे चलात तर.
अक्षदान केला हाय काय करू ना तुझ्या पद्धतीन मग क्या घर धावल नाही गे. गुड इवनिंग. सांजेनी आता जाली 4 सुमार आणि हांव जाल्ले आसा रेडी. तुम्ही म्हणटले सकाळच्यान कितले दा रेडी जाता का म्हणून. तर सकाळी नॉर्मली भायर सरून व्हिडिओ जर स्टार्ट केल्लो पळय तेन्ना गेले मामीगेर थोडीशी तांकां हेल्प करपा खातीर. आनीक मागीर तेच्या नंतर रेडी जावन तेंगेर गेल्ले साडी बी न्हेसोवन. सो तेणी आमकां दाम्पत्य दवरलेलें न्ही पुजेच्या ताका लागून. आनी आतां परत रेडी जाला घरा वचपा खातीर. तर आयज आसा चवथीचो म्हळ्यार चवथीचो आयज आसा 4th डे आनी तोरी माटोळेचे. तर आयज आसा तर आयज आसा चवथीचो 4th डे आनी घरा कडेन बी पुजा आसा. एक्चुली घरा कडेन पुजा वर्सान वर्स चवथी दिसाच आसता सत्यनारायणाची. तर आयज पुजा आशिल्लीच बट मामीन आमकां दाम्पत्य म्हणून सांगलें न्हू. सो ताका लागून म्हटलें हें हांगसर करून मागीर घरा या अशें म्हणून. कजन करता आयज पुजा. सो म्हागेलें एक चप्पल काड रे बरेंशें. बाटा नाका तें न्हय हें जालां तें नाका नाका हांव तेच घालता नॉर्मल. सो ताका लागून म्हटलें ती पुजा बी अटेंड करया. दाम्पत्य रावलें देवाचें नांव म्हणपाक जायना न्ही. सो तें नांव म्हणून ना तें सगळें केलें आनी आतां न्ही भायर सरल्या वचपाक. तर आतां वता आसतना पयलीं काणकोण वतलीं तन्वीगेर. सो तन्वी फोन करता. काल हरिपाठ आशिल्लो तेंचो. सो ते काल येवना म्हणून उदक बोवाळ मारताले. तर आतां आयज तेंगेर बी पुजा आसा. सो सांजची दिसता पुजा तेंची. तर आतां वता आसतना तेंगेर थंय मातशें पांय पडटलें आनी वयतली घरा. सो जालें सगळी तयारी. हें केलां थोडेशे कपडे बिपडे घेतले. एक्चुली आमचो वार्षिक 5 दिसाचो आसता बट पळोवया अजून कांय फिक्स जावना वाडोवपाचो काय 5 दिसांनी पावोवपाचो तो. कशें कितें तें तुमकां मागीर थंय वतकीर कळटलें. सो आयज उदोळ हांव हांगासर नेबरागे बी वचून आयलें. तुमकां सांगलें न्ही वचपाक जाय म्हणून. सो तेंगे गेलें. तेंगेनी तेन्ना आरत्यो चालू आशिल्ल्यो. सो शूट करपाक मेळूना गर्दी आशिल्ली खूब जाणांनी ताका लागून. सो त्या आरत्यो बी अटेंड करून येवन मागीर तेंगे जेवन बिवन गेले. सगळें शीण पावोवन घेतलो. मागीर एकदां घरा घेतल्यार उरतलें न्ही अशें म्हणून ताका लागून. सो चलत तर भायर सरया. तेज्या पयलीं आयज हांव ही साडी न्हेसलां. ओवरऑल लूक जो आसा पळय तो तुमकां दाखयता एका शूट करपाक लायता. आनी तुमी ही साडी न्ही म्हाजी सारकी बारीक पळयात आनी सांगात ही साडी तुमकां कळटलें न्ही साडी पळयल्यार खंय घेतली केन्ना घेतली ती. सो पळोवया कोणाक याद आसा ती. तर कमेंट करून सांगा. मागीर तेच्या पयलीं एक लूक दाखयता तुमकां आनी हो बी हेजो बी लूक दाखयता. सो हेणें हो न्यू कुर्ता घातला. 3-4 कुर्ता घेतला चवथीक ब्रँड न्यू. सो शूज घालता खंय पावस ना न्ही भायर. शूज घालता शूज घालता. आनी हे जे फाटल्यान तुमकां पिशव्यो दिसता पळय ते उदकाक सोडपाचें माटोळेचें सामान बीन तें बेलपत्री बित्री कितें आशिल्लें पळय न्हू हेका घातलेलें. सत्यनारायणा पुजेक तें गणपतीचें सोडलें हें आशिल्लें तें भरून दवरलां पिशवेक तें आतां उडयता. सो आनी म्हाजो क्लोज व्यू दाखयता तुमकां. चलात. सो ही पळयात म्हाजी साडी. आनी तुमी कमेंट करून सांगा तुमकां याद आसा तुमकां ही साडी एकदां हांवें दाखयल्ली खंय घेतली केन्ना घेतली ती. कोणाक याद आसा पळोवया. आनी हो जो ब्लावज आसा पळय न्हू तो ह्या साडये वयलो न्ही. दुसरो ब्लावज म्हळ्यार हेचेर असोच बांदणी टायप कपड्याचो आयिल्लो ब्लावज. सो तो हें जाता झळझळटा न्ही. सो ताका लागून तो स्टीच करून हो दुसरो डिझायनर ब्लावज जो आसा पळय तो घातला. आनी ही म्हाजी साडी. हो म्हाजो ओवरऑल लूक. सो आयज आमी दोगूय जाण मॅचींग न्ही वायट आनी हो म्हाका कितें सांगता ना आतां रेडी जाता तेन्ना ग्रीन घातला खंय तुवें वायट बी घातला खंय ऑरेंज पॅटर्न मार खंय फ्लॅग कलर जालो खंय. सो म्हाजी साडी कशी दिसता कमेंट करून सांगात. हेजे चॉयसाची ही साडी बरी दिसता. हय
नाले किती आहे तिन्ही जावे चाचीगे सैरी खूप आहे सगळे खबर टाइम नी आता 5 जाले दिसता आमकां घरा वचपाक जाय चाचीगेर येयल्ले तेव्हा हांव चाचीले डेकोरेशन 5 दीस चाचीगेर आयज म्हळ्यार ह्या वर्सा गणपती सो डेकोरेशन पळय बरें इको फ्रेंडली नॅचरल सगळें बरें मस्त दिसता सगळीं ही जी झाडां तुमकां दिसता पळय एकान एक झाड जें आसा पळय ना तें ओरिजिनल प्लास्टीक अशें कांय ना इवन ही पोनाक जी आसा पळय ना ती सुद्दां आनी फाटल्यान जो आवाज येता पळय न्हू तो चाचीचो हे बरे पेज भिजून घट आसा जाची पेज भिजून घट आहा म्हणटा आता न्ही टायम 6:20 जाली आमकां चाचीगेरच न्ही खूब खूब लेट जालो आनी आतां भायर सरले आमी वचपाक आतां करमलगार स्टार्ट जाला आनी ट्रॅफिक इतलें जाला आणखी रे तितून भितर गोवा पुलीस बीन आसा कितें चाल बी काय कितें सो लायन जी आसा पळय भरपूर व्हडली फाटल्यान बी गाडी आसा फुडल्यान आनी तेज्या व्हडली लायन सो आमी वचपाक भायर सरले चाचीगे साकून चाची बीन आनी भायर सरपाक दिना राव 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 करून तांचो गणपती फाल्यां पावोवपाचो सो राव म्हण लागलेली फाल्यां आयज घरपुजा आसा वयता आनी फाल्यां यो म्हण सांगला घेवन यो म्हणल्यार यो म्हणून विसर्जनान ना उलोवपाना हें करपाना ब्लॅकमेल सो ब्लॅकमेलिंग सॉलिड करता ते ताई आनी कशें उलोवपाना खंय तुजे कडेन पळोवपा बी ना खंय म्हाका सांगता पळोवया फाल्यांचे फाल्यां कशें कितें जाता तें सद्याक आतां घरा पळोवया केन्ना पावता आनी कशी पावता ती लायन भरपूर ट्रॅफिक सो कट मारता म्हणून पळयताले हांव कितें करता काय म्हणून चलात तर घरा पावतकीर मेळटा घरा कडलो बी गणपती दाखयता तुमकां आयज तुमकां तो गणपती मिस जालो प्रसादा तेंचो रे सो तो गणपती मिस जालो आनीक म्हळ्यार तेंची आरती चालू आशिल्ल्यो न्ही तेका लागून चाचीलो गणपती दाखयलो तुमकां आमचो मुडगेचो हे दाखयलो सार्वजनीक गणपती दाखयलो तो तुमकां हांव मागीर एक दीस वतलें हांव आरत्यांक बी वता न्ही तेन्ना वतलें तेन्ना सारकें दाखयता आतां सद्या गडबडीक दाखयलें जस्ट गेल्ली वचूच नाशिल्लें न्ही म्हणून पांय पडपा लागून चिंतामणी केला सो तो मागीर दाखयता आंगडीचोय दाखयतलें तुमकां हांव मागीर सो तें मागीर दाखयता पण सद्याक आतां तुमकां दाखयलो चाचीलें डेकोरेशन पळयना मस्त आशिल्लें सारकें न्ही रे बरें चाच्याल्या आयडी खंय सगळी तन्वी विचारलें आनी सगळें तेणें ती झाडां बी सगळी विकती हाडल्या खंय तेणें ती वयर दवरल्या पळय ती कुंड्यांनी घालून ती फक्त ती हितूंतली तळयेंतलीच झाडां खंय ती बेश्टी नाल्यार खंय सगळी विकती चलात तर पावतकीर मेळटा मागीर तुमकां सो आमी न्ही आतां केपें पावली पावस पडटा बट स्टील तुमकां न्ही मातशें भायलेंच दाखयता भितरलें तर हें ना कित्याक की पावस पडटा आनी हांगासर पार्किंगा बी प्रॉब्लम जाता न्ही तेका लागून सो फुल्ल ह्या सायडीच्यान त्या सायडीच्यान चारय सायडीच्यान बरें डेकोरेशन केलां हें पळयात मस्त अशें
कितले बरे पळयात. बरें केला न्ही कर्टना लायटी घातल्या. सो किती प्रोग्राम आसा दिसता. डेली प्रोग्राम असता. दिसना न्ही. त्या सायडीन उरल्या पेपर खंय. तू गाडी पळय. सो बरें सगळ्या रस्त्यांनी चारय वाटेच्या रस्त्यांनी बीन भरपूर लायटिंग बी घातला. आणि भायर पावसान पळया कसो केलो तो वेदर. हे वेदर खंय हे पळयात स्काय कसो तांबडो आनी काळो मस्त अशें. वर्सानच तेंगे रस्त्याचें डेकोरेशन पळोवपा सारकेंच आसता रे. काय दिसता तिस्कावयलो गणपती. सावड्डे तिस्कार हे मार रे मातशें निवळ करतलो आसा. सो हांगा बीन बरें केलें. हांव कितें बरयलें कितें रे म्हाका तशेंच ते लायटिंगा. तिकेट बी सोंपली दिसता. काणकोण बी सोंपली तिकेट. काउंटर बी बंद केले. दिसना पण गाडी लायल्या न्ही तेका लागून दिसना गणपती. येतले हांव मागीर दाखयता तुमकां. आमचे सावड्डे तिस्कावयलो गणपती. निन्ना निन्ना कोण येला. शुभ्रा कोण येला. 10 मार समते. 10 बी म्हणप ना. फट करून मारा. मारो पा समते. Bye.